नमस्कार, हांव सुचित्रा येशणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीर प्रसार जेवचे सायबर सिक्युरिटी या सायबर सुरक्षा कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक स्वागत. आज सायबर सिक्युरिटीचे सायबर सुरक्षाचे 14 उपाख्यानाक आमी चयन केला विषय रॅन्समवेअर. हे रॅन्समवेअर म्हळ्यार कसले म्हणून संपूर्ण माहिती दिवच्याक आमगेल संगात आसाची प्रसिद्ध सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अनंत प्रभू हांनी. डॉक्टर अनंत, तुमकां उपाख्यानात स्वागत. नमस्ते. आता रॅन्समवेअर म्हणटना कसली एक सॉफ्टवेअर हार्डवेअर तशी एक रायमिंग आसा रॅन्समवेअर म्हणून. ते रॅन्समवेअर म्हळ्यार कसं? सो हाका एक बॅकग्राऊंड काणी आसा. कसं म्हळ्यार जुलियस सीझर म्हणून एकलो रोमन एम्परर आशिल्लो. सो तांणी खंयचे एक मेसेज अनेक किंगाक एक पोस्टमॅन पेटयतना कसं जाता आशिल्लें म्हळ्यार मेसेज लीक जाता आशिल्लो एवरी टायम. ताका कसं करचें म्हूण कळ्ळें ताका. सो ताणें एक सीझर सायफर म्हूण एक नवेच एक टेक्नीक तज्ञाचे ताणें एक सूर केलें. सीझर सायफर म्हळ्यार आतां आमी ABCD थंय बरयताचे कंप्लिटली. हांव आतां एक +3 म्हूण एक बरयता म्हणलें क्याचे HI हाय म्हूण एक मात तुमकी मेसेज पटोवका. H+3 ABCDFGH IJK. सो H जागेर K म्हणून बरोवचें, I जागेर L म्हणून बरोवचें. इथं म्हळ्यार I+3 is L. सो हांव तुमकां KL म्हणून एक मेसेज पठयता. त्या पोस्टमॅनाक ते पळयतना KL म्हणून कसं म्हणून ताका कळिना. केरळा म्हणून ताचे. ओके, सो कसं म्हणून कळना ताका, तो तुमकां दिता. बट तुमकां तें कसं म्हणून कळना तें पळयतना. So I have to send another postman with that decryption key. आम्ही हाका encrypting आणि decrypting म्हणचे. So basically हाय म्हणून कसं असतं ते प्लेन टेक्स्ट. सो ते प्लेन टेक्स्ट वयर हांव एक मॅथमॅटिकल ऑपरेशन केलें. कसं ऑपरेशन ते +3 आम्ही हाका एनक्रिप्शन म्हणटाचे. सो एनक्रिप्टेड टेक्स्ट हाका आमी सायफर टेक्स्ट म्हण आपयतात ऑर प्लेन म्हळ्यार एनक्रिप्शन टेक्स्ट म्हण आपयतात. सो प्लेन टेक्स्ट becomes cipher text or encrypted text. हंत आम्ही अपास मॅथमॅटिकल ऑपरेशन इन द रिव्हर्स ऑर्डर केल्यार म्हळ्यार +3 घालची जागेर -3 K -3 केल्यार H आयलें, L -3 केल्यार I. सो यू गेट द हाय बॅक. सो हाका आमी डिक्रिप्शन म्हण आपयता. बट इन बोथ द केसेस म्हळ्यार इन एनक्रिप्शन एज वेल एज डिक्रिप्शन आमी यूज केलें की सेम म्हळ्यार 3. एकांत आमी +3 केलें, एकांत -3 केलें. हाका आमी सिमेट्रीक की एनक्रिप्शन म्हण आपयताचे. सिमेट्रीक की म्हळ्यार एक की एनक्रिप्ट करूंक डिक्रिप्ट. दिस अ व्हेरी बॅड वे ऑफ एनक्रिप्टिंग. इथं म्हळ्यार खंयच्यो ह्या कसं तुगेले दोन पोस्टमॅन फ्रेंड्स जाल्यार त्यापास लीक जाता. म्हळ्यार हाणें कॉपी दवरचे, ताणें मागीर की तागेले शेअर केलें आणि -3 म्हणून सांगल्यार सुलभ एक. आनीक कसं म्हळ्यार हंतू आतां आमगेले घराक एक आमी एक बीग घालताचे भायर. त्या बीग ताका एक बिगात आसता. त्या बिगात आसता पळय सेम बिगात आमी लॉक करूंक अनलॉक करूंक हें बारी डेंजरस. इथं म्हळ्यार आतां हांव म्हगेले घरा दाखून भायर येतना म्हगेले फ्रेंडाक हांव ते की दिता आनी सांगता ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ लॉक ಮಾಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಮನೆ म्हणून. ताका तो कसो करता, थंय वचून ते लॉक करतना खंयच्यो ताजे ताणें अनेक कॉपी केल्यार त्या कियाचे हांव नातिल वेळेर ताणें तेंची की यूज करून अनलॉक करूं जाता. ताका फुडें काळांत मस्त लॉक कशें आशिल्लें म्हळ्यार लॉक करूंक एक की आशिल्लें, अनलॉक करूं आनी एक की आशिल्लें. सो 2 की आसता तशें. हाका आमी एसिमेट्रीक की म्हण आपयताची. म्हळ्यार लॉक करूंक एक की आनी एक अनलॉक करूंक. सो आमी व्हॉट्सॅपान एक मेसेज पठयतना तुमी पळोवन आसतले फस्टाक येता ते द मेसेजेस आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड म्हणून. एनक्रिप्शन म्हळ्यार कसं ना, लॉक करूंक एक की अनलॉक करूं. आमी लॉक करची की हाका पब्लीक की म्हण पळया, अनलॉक करची की हाका आमी प्रायव्हेट की म्हण पळया. सो अनंत प्रभूले 2 की आसा, एक तागेले पब्लीक की आनी एक तागेले प्रायव्हेट की. खंयच्यो हांव म्हगेलो मोबायल नंबर तुमकां दिला रे, व्हॉट्सॅप बाय डिफॉल्ट तुमकां म्हगेले पब्लीक की दिता. म्हळ्यार पब्लीक की म्हळ्यार कसं न्ही, द की विच इज पब्लीक विच इज यूज्ड फॉर लॉकिंग. सो आतां म्हगेले कॉन्टॅक्ट लिस्टांत एक 14 की 15,000 जन आसाची म्हगेले व्हॉट्सॅप लिस्टांत तुजी. सो 15,000 जन जाल्यार म्हगेले
पब्लीक की आसा. सो तांणी म्हाका मेसेज पाठयतना तांणी कसं करताच म्हळ्यार ते मेसेज बरयताच, हाय अनंत शॅल वी गो फॉर कॉफी मेसेज. त्या मेसेज तांणी मिगेल पब्लीक कीन तूं लॉक करून पेटयताच. हांव कसं करता मिगेल ॲसचे ते प्रायव्हेट की तूं अनलॉक करता. आतां खंयच्यो ते मेसेज तुमकां मेळ्ळे म्हणल्याक तुमकां कसलेय करूं जायना ते. इता म्हळ्यार तुमगेले ॲसची मिगेल पब्लीक की ऑलरेडी ते लॉक जावन आसा. तुमगेल्या खंयच्यो मिगेले प्रायव्हेट की आशिल्ली जाल्यार तुमकां ते अनलॉक करूं जाता आशिल्लें. सो कोणाले प्रायव्हेट की ना तांकां अनलॉक करूं जायना. कोणाले आसा इट वील ओनली बी विथ मी. सो ह्या कॉन्सेप्ट यूज करून सायबर क्रिमिनल्सान रॅन्समवेअर स्टार्ट केलं. सो रॅन्समवेअरांत कशें जाता म्हळ्यार आमी इंटरनेट यूज करता आसताची सडन एक ईमेल आयलें, इन्कम टॅक्स रिटर्न्स तुमगेले फाईल जाल्ले आनी रिफंड एक 70,000 रुपीज आयला म्हूण एक ईमेल. पुरो जन नमगताचे ओ आयल म्हाका रिफंड म्हणून. तांणी कशें करताची ते डावनलोड करताचे तांकां तशी अटॅचमेंट. हांव एवरी एपिसोडा सांगता कसं म्हळ्यार आमी आमगेले मोबायल आसचे पुरो, लॅपटॉप आसचे पुरो, टॅब आसतले, कंप्युटर, आमी एक ताका एंटीवायरस घालका म्हूण. सो आमी खंयच्यो ते एंटीवायरस घालली म्हण जाल्यार हें डावनलोड जाता आमगेल्या कंप्युटरांत. डावनलोड जाल सत्तना रॅन्समवेअर कसं करता म्हळ्यार पुरा फायल्स आमगेल्या सिस्टमांत आशिल्ले लॉक करता. लॉकाक अनेक वर्ड कसं एनक्रिप्ट करता. सो एनक्रिप्ट केलेले फायल्स म्हाका यूज करूं जायना. आतां इमॅजिन कराची आजी आमगेले प्रोग्राम तुमी कितले की प्रिपेर करून आयलीची ते क्वेश्चन्स पुरो ते पुरा एक तुमगेल्या मोबायलान तूं सेव करून आयले म्हण लेख्याची. तुमी प्रोग्राम जाता आसतना मोबायल काडतना मोबायल लॉक जाला, तुमकां ते अनलॉक करूं जायना, एनक्रिप्ट आशिल्ले डिक्रिप्ट करूं जायना. सो तांणी एक लायक एक नोटिफिकेशन घालताची, अलर्ट पॉपअप बॉक्स म्हणटाची. कसं म्हळ्यार ऑल युअर फायल्स आर एनक्रिप्टेड टू डिक्रिप्ट ह्या अकाउंटाक इतलो दुड्ड दियाची म्हण एक मेसेज येता. सो बेजिकली दुड्ड दिल्यार तांणी कसं दिवका म्हाका की दिवका खंयची की मिगेल प्रायव्हेट की तांणी दिवका बेजिकली. बट कोणीय प्रायव्हेट की दिनाची. इता म्हळ्यार आमी असल कितले की पळयला मस्त जनाले सिस्टम लॉक जाता. लॉक जाल सत्तना ते तांणी एक पळय भित्ता जन अयो मिगेल पुरो लॉक जाले. इता म्हळ्यार जस्ट इमॅजिन करी तुमी 1 वर्स 2 वर्स कोण काम करून कस की एक दवरला ते पुरात डिलीट जाता म्हळ्यार म्हणून. सो तांणी कसं करता ते दुड्ड दिताची. ते दुड्ड दिल सत्तना तो म्हणटा कसं ना हांव मिगेलें मायंड चेंज केल्लें, हांव तुगेलें फस्ट 5,000 आशिल्लीं गेलेलें आपास 50,000 घाली नातल्यार हांव की दिना म्हणून. सो अशी तो ही गोज ऑन मिल्किंग द कव म्हणटा पळय तशी घेता वता. बट हें हांगा एंड जायना. कोणालेय फोन आसतले तांगेल फोनान तूं 2 नमने डेटा आसा, एक पब्लीक डेटा आनी एक प्रायव्हेट डेटा. सो तो सायबर क्रिमिनल कसं करता म्हळ्यार फोनांत कसं डेटा आसा म्हूण पळयता तो फस्टाक. एनक्रिप्ट केलें सत्तना तो थंय दोकून बसून पळयत कसं आसा म्हूण. ओ हागेल फोनांत ಸ್ವಲ್ಪ विडियोस फोटोस पुरो आसा कोरया हाका हो आमगेल्या दुड्ड दिता ना नवे म्हणून. तांणी एक न्यू टॅक्टीक यूज करताची. ताचें नांव कसं म्हळ्यार नेम अँड शेम म्हणून. सो तांणी कसं करताची तुमगेले फोन आशिल्ले पुरा डिटेल्स काडून इंटरनेटार अपलोड करताची आनी सांगताची प्रोफेसर इदू कर्मकांड नोडी म्हणून तसले. सो त्या एक मर्यादी प्रश्न कितीरी जन कसं करताचे म्हळ्यार दे फॉल प्रे टू दिस. सो बेजिकली या रॅन्समवेअर कसं असं इट इज 2 words. सो वन इज रॅन्सम, another is a malware. So it is a malware which demands ransom. ताका आमी ताका ransomware म्हणचे. म्हणजे दुड्ड निंबूत तसले एक इट इज नॉट अ हार्डवेअर नाही ते सॉफ्टवेअर. सो ते कसं जाता म्हळ्यार एक इनोसेंटली लुकिंग ईमेल एकला येता, इनोसेंटली लुकिंग. सो ते ईमेल तो कसं करता ते डावनलोड केलं सत्तना तेगेल्या सिस्टमांत आशिल्ले पुरा फायल्स एनक्रिप्ट जाता. बट हांगा एक स्पेशालिटी आसा कसं म्हळ्यार काल म्हाका मंगळूरचे एक CL कॉल आयले. CL कॉल कसं म्हळ्यार आमगेले फायल्स पुरा एनक्रिप्ट जाल्ला म्हणून. म्हळ्यार कितले कंप्युटराचे म्हणून नाही आमगेले ऑफिसात 4 कंप्युटर आसचे 4 कंप्युटर एनक्रिप्ट जाला म्हणून. सो रॅन्समवेअर कसं करता त्या कंप्युटरा मात्र एफेक्ट करना. कोविडा म्हणके लग्गी आशिल्ले पुरो जनाक ते स्प्रेड करता. सो फर्स्ट थिंग इट विल डू इज खंयचे सिस्टम्स ताका कनेक्ट जावन आसा ते पुरो अटॅक करता. 1 सेकंड
ते कसं करत म्हणा रे डिलीट मात्र करचे नाहीत फाईल्स इरेज कोण सोडता डिलीट आणि इरेज हाका डिफरन्स आसा आता खंयची एक फाईल मिगेल कंप्युटरांत आसा मिगेल फोन आसा आता एक फोटो बाय मिस्टेक ते डिलीट केला म्हण लेक्याची डिलीट केल्यार म्हाका रिकवर करू जाता रिसायकल बिनांत आसता जो देर आर टूल्स क्लाउडांत आसता आनी ಸ್ವಲ್ಪ टूल्स आसा रिकुवा स्टेल्लार डेटा रिकवरी EaseUS मागीर मेनी टूल्स त्या टूल्स आमी यूज करून डिलीट केलेलो डेटा आमकां रिकवर करूं जाता खंयची डेटा बट इरेज केलेलो डेटा आमकां रिकवर करूं साध्य ना सो तांणी युजली एक 3 days 2 days टायम दिताची ह्या टायम भितर तुमी पेमेंट करका पेमेंट करनी म्हण जाल्यार इधर आमी नेम अँड शेम करताची जो हें करताची ऑर आतां लेटेस्ट आमी कसं पळयलां म्हळ्यार मस्त सिस्टम्स आणतो ट्रेड सिक्रेट्स असता आता फॉर एक्झाम्पल कोको कोला आजी काही कोणाके त्या कोको कोलाच्या कॉम्पोजिशन कसं म्हणून गोत्ता तांकां सो खंय जो तांगेल मेन सर्वर रॅन्समवेअर अटॅक जाला रे तांगेल ते कसं फॉर्म्युलेशन आसपळ फॉर्म्युला इट विल बिकम पब्लिक व्हायरल सो कितले की जाणाल पाप PhD लास्ट ते कोर्न इमॅजिन करा 4.5-5 वर्ष ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ 8 ವರ್ಷ ते PhD कोन तांगेल पूरा फाइल्स आसा ते रॅन्समवेअर जावन ते लीक जाला प्लेजरिझम जाल्यार डेटा गेल्ले तांणी अपास सगळे नवे कोरका बिकॉज इट हॅज बिकम लीक्ड सो अशी पुरा जावचे साध्य प्लेजरिझम विषयी आम्ही अनेक पंत एक सेपरेट एक उपाख्यान कोरया म्हणावं लागता जाल्यार आत्या तुम्ही सांगल्यात तशी एक कसले एक डेटा कसं नमने डेटा तांकां इरेज करू जाता म्हणून अशी केल्यार मस्त तांगेल एक व्यापार वहिवाटाक पुरा मस्त नष्ट जाता वय सो नंबर 1 कसं जाता म्हळ्यार आमी DOS म्हणटाचे डिनायल ऑफ सर्वीस म्हळ्यार तांकां सर्वीस करूं जायना कोणाक तांकां कम्युनिकेट करता तांकां कम्युनिकेट करूं जायना नंबर 1 नंबर 2 ते रेप्युटेशन ಸ್ವಲ್ಪ वायट जाता त्या ऑर्गनायझेशनाचे फॉर एक्झाम्पल हांव आतां एक हॉटेला वता म्हण लेक्याच त्या हॉटेलांत तुमगेल डेटा पुरो आसा तुमगेल हांव ते रूम बूक करतना दिलेलो डेटा पुरो तांगेल सर्वराची हॅक जावन तांणी ते पुरो डेटा पयलीं डॉमिनोसात जाल्ले सो डॉमिनोसा कोण तेजे कस्टमर्स पुरो जाणाल डेटा लीक केला तांणी सो असल पुरो जावचे सादेत आसा बट ते सायबर क्रिमिनल कोण म्हणून त्याचे सोदून काडचे बारीक कष्ट अंतू इता म्हळ्यार तांणी हांव तुमकां सांगिल्लें क्लियर जावन कसं म्हळ्यार दुड्डू अकाउंट घाल्याचें म्हणून तांणी ते खंयचे अकाउंट दिता पळय डिटेल्स ते बँक अकाउंट न्ही बँक अकाउंट जाल्यार म्हाका KYC कोर नो युअर कस्टमर ते कोण अकाउंट खंय पुरा तांणी क्रिप्टो अंतू निमगे ताचे बिटकॉइन मागीर नमने देर आर अबाउट 14,000 to 18,000 cryptocurrencies world antu ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಾಚಿ ವತ್ತಾಚಿ ಬಟ್ ರಫ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 50 cryptocurrencies ಸ್ಟೇಬಲ್ cryptocurrencies ಅಮ್ಮ ಇಥೇರಿಯಂ ಮಾಗಿರಿ ಡಾಜ್ ಕಾಯಿನ್ ಲೈಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ सो USDT असल पुरा तांणी कशें करता म्हळ्यार तंतू पेमेंट करी म्हणटाची आनी तंतू पेमेंट केल्यार ते कोणा दिलेले कसले डिटेल्स मेळना सो आमी कसं करता म्हळ्यार देर आर 3 things वी हॅव टू रिमेंबर नंबर 1 पुरो जाणाक एवरी टायम हें सांगचें एक एंटीवायरस एक तुमगेल्या सिस्टमांतू घालूका नंबर 1 नंबर 2 तुम्ही नतील वेळेर तुमगेल सिस्टम अनेकला ॲक्सेस करू सोडू नजा इथं म्हणजे तांणी कसं करताच म्हणून तुमकां कळना अँड नंबर 3 बॅकअप काल एक म्हाका एक जोक आयिल्लो कसं म्हळ्यार मिगेल सर्वर क्रॅश जाल्ले म्हणून ओ भाई ओके आतां बॅकअप नाशिल्लो बॅकअप आशिल्ले जाल्यार तुका कसो प्रॉब्लम म्हणून ते बॅकअप तांच्या सर्वरांत आशिल्ले म्हणून सो मस्त जन कसं करता म्हळ्यार बॅकअप फोनान तूं दवरताचे फोन क्रॅश जाता ते बॅकअपय केले सो इधर आमी क्लाउडान तूं ते बॅकअप दवरका जो आमी एक एक्सटर्नल हार्ड ड्रायव्ह तंतु बॅकअप दवरका जो नेटवर्क अटॅच टू स्टोरेज म्हणून सो तंत आमी बॅकअप दवरका गूगल ड्रायव्ह टाइप म्हणजे तुम्ही गूगल ड्रायव्ह म्हळ्यार क्लाउड मागीर जो एक एक्सटर्नल हार्ड ड्रायव्ह आमी एक पेन ड्रायव्ह म्हणजे हार्ड ड्रायव्ह मेळटा तंत आमी कसं डेटा पुरो एक पटी डेली संजे जलसा तंत जे कॉपी काडून दवरला रे खंय जो ते होडगून गेल्ले कसले आमगे बॅकअप रेडी हार्ड ड्रायव्ह काडून दवरका समाजी 1 हार्ड ड्रायव्ह करेक्ट दवरका सेकंड ते कनेक्ट जावन आसचे नज खंय जो हार्ड ड्रायव्ह आमगे सिस्टमाक
कनेक्ट जावन असला रे रॅन्समवेअर असताना हार्ड ड्रायव्हाची फाईल्स बिकॉज कोविड म्हणके एनीथिंग दॅट कम्स इन कनेक्ट विथ दॅट इट स्प्रेड्स. अत्य पॉप्युलर जावन अशें म्हळ्यार चालतीन तसले रॅन्समवेअर खंयचे परस मस्तच पेट्या मागीर वॉनाक्राय तशी दर आर सो मेनी ऑफ देम. आणि एक वेबसायट आयला नवेच एक वेबसायट ताचे nomorransom.org म्हणून. सो ह्या वेबसायट लायक मनशान डेव्हलप केला. पण तू युजली कसं जे तुम्हाला कोणाला एक रॅन्समवेअर अटॅक जाल्ली म्हण जाल्यार तांणी सांगतात त्या वेबसायटान तू एक फाईल काडून आमगे सायटान तू अपलोड कराची म्हणून म्हळ्यार एनक्रिप्ट जालेले. सो खंयच्यो पळय दोन नमन्याचे रॅन्समवेअर असता. एक रॅन्समवेअर विच एनक्रिप्ट्स ऑल युअर फाईल्स, अनेक रॅन्समवेअर विच लॉक्स यू आउट, तुमकां सिस्टम यूज करूं जायना. बट वॉट एवर इट इज, दीज रॅन्समवेअर्स आर डेव्हलप्ड बाय एनी ऑफ द टू पीपल. दोन जन कोण म्हळ्यार एकलो स्क्रॅच दखून रॅन्समवेअर बरयतलो. आमी हांकां एक्चुअल हॅकर म्हण आपयताची. सो हॅकर म्हळ्यार कसं न्ही, ताका कोडिंग नॉलेज गोत असता, कंप्युटर म्हळ्यार कसो गोत असता, खंय कसो बरोवका म्हण गोत असता, ताणें बरयलेलो बारी डेंजरस रॅन्समवेअर. आनीक स्क्रिप्ट किड्डीज म्हणटात. स्क्रिप्ट किड्डीज म्हळ्यार कोण गोत हाण बरयलेले हो एक वेबसायटार घाल नासता, ते डावनलोड करून विंगडा पेटोवचे आनी दे क्लेम टू बी हॅकर्स. वय एम्प्लॉईज त्यांनी. आणि कसं म्हळ्यार तांकां कसं म्हूण गोतात बट ते दिवचे तितले तांकां गोत आसा. आनीकले घालून हॅक केला म्हण दाखोवचे. ते सेकंड कसं आसा पळय तेजे डिक्रिप्शन की सुलभेर मेळटा. बट फस्टाचे बारीक कश्ट ताणें बरोय ताजे निमित्त. सो nomorransom.org वेबसायटान तुमी तुमगेले फायल अपलोड केल्यार तुमकां डिक्रिप्शन खंयच्यो ते की मेळ्ळी म्हण जाल्यार यू आर लकी, यू डोंट हॅव टू पे द मनी, अदरवायज ऑल द फायल्स आर डिलीटेड. बट वन थिंग कसं म्हळ्यार ते सेन्स ऑफ अर्जन्सी, तो कितलो टायम दित तुमकां म्हूण गोता. एक दीस दिवच्या पुरो ती आफ्टर 3 days तुम्ही खंयच्यो ताका दुडू दिनी तुमकां डिक्रिप्शन की मेळ्ळी. इन दॅट केस ऑल द फायल्स इन युअर सिस्टम विल बी नॉट डिलीटेड, इरेस्ड. आता खंयचे एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रीक मतलब असलेची एक टाइप ऑफ बिझनेस हाक रॅन्समवेअर अटॅक जेवचे तशें कसले आसली? नो, इट अटॅक्स एव्हरीथिंग. सो तांणी युजली कसं करतात म्हळ्यार ते फिशिंग म्हणून सांगेल पळय ते ईमेल्स पेटयता पुरो जना वता. अनेक टायप ऑफ फिशिंग आसा, आमी ताका स्पियर फिशिंग म्हणटात. स्पियर फिशिंग म्हळ्यार तुमकां ते ईमेल येतना डियर सुचित्रा म्हण तशी तुमगेलें नांवाक येता तें कळ्ळें. स्पियर फिशिंग टार्गेटेड फिशिंग म्हणटाची. सो त्या वे करतात तांणी. युजली तांणी जनांक ते डेटाबेस खंय लीक जाला पळय तशें तांणी इंडिव्हिज्युअली पेटयताची. एक पुरो जन एक पेट डियर कस्टमर म्हणून तांचो नांव ना, अनेकंतू तुमगेलें नांव घाल. थर्ड आसा हाका वेलिंग म्हणटाची. दिस इज ओनली फॉर HNIs, हाय नेटवर्थ इंडिव्हिज्युअल्सांक तांणी टार्गेट करचे. सो वेलिंग म्हळ्यार कसं म्हळ्यार टार्गेटेड स्पियर फिशिंग. आनीक म्हळ्यार तांतू कित रियल जावन आसता म्हळ्यार CEOs, CXOs, CIOs पुरो आसता पळय तांणी हाका विक्टिम्स जाताची. सो इट हॅज हॅपन टू अ लॉट ऑफ देम. आमगेल्या मंगळुरांतूची कितली जनाक रॅन्समवेअर अटॅक जाला. इंडियांतू एवरी डे जाता आसता. सो त्या जावचे नज म्हण जाल्यार एज आय सेड ते 3 करता तुमी. अँड अनदर मोस्ट इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार फोनान तूं अनवॉन्टेड ॲप्स घालूनच आमी इथं म्हळ्यार असल ॲप्स घाल्यार त्या ॲप्सची असल रॅन्समवेअर डावनलोड करचे मस्त चान्सेस आसता. सो आमी जाऊ तितले आमगेले फोन ಸ್ವಲ್ಪ सेक्युअर दवरका म्हणून रिक्वेस्ट. एक रॅन्समवेअराचे अटॅक जल्ला म्हण जाल्यार आमकां कशी कळटा जल्ला म्हण? सिस्टम ऑन केल सतना ते पॉपअप मेसेज येता, ऑल युअर फाइल्स हॅव बीन एनक्रिप्टेड आनी हाका दुड्ड दियाची म्हणून. अँड इफ यू इग्नोर दॅट, तुम्ही इग्नोर करून खंयच्यो तुमगेले सिस्टम ऑन केल्ले तुम्ही फाइल्स ओपन करतना पुरा फाइल्स एक्सटेंशन चेंज जावन आसता. म्हळ्यार आमगेल कंप्युटरांत वर्ड फाईल .docx म्हण आसता, XLSX म्हण आसता, PDF. सो असल डॉट आसता पळय ते पुरा चेंज जावन ते रॅन्समवेअर एक्सटेंशन जावन आसता. दॅट एक्सटेंशन इज एनक्रिप्टेड एक्सटेंशन. म्हळ्यार खंयचे फाईल आसल्यार सिस्टमांत पुरा एनक्रिप्ट जावन आसता. आता एक रॅन्समवेअर अटॅक जाल्ला म्हणून आमकां कळली कुडले तुमी सांगले ते एक पॉपअप येता म्हणून त्या तशें आयली म्हूण लेखुया. आयली कुडले आमी कसं करता म्हळ्यार कोणाक वचून पावका संपर्क करता ते म्हळ्यार पोलिसाक करता गी न्ही ताजी कितें तरी सपरेट दुसरेच जावन
एक एक्सपर्ट टीम असतगी म्हणून जनाक लोकांक गोतना तशी असल एक अटॅक जातना एक सामान्य मनशान कसं करक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल या एक नव अटॅक नाही ransomware. It has been there from 1989 दोकून असी एड्स ट्रोजन म्हणे काय इल्ता फर्स्ट ट्रोजन फॉक्स ते दोकून परत स्टार्ट जालाय. सो फर्स्ट आम्ही कसं करका म्हळ्यार आमगे सिस्टम अटॅक जाले म्हणून कळसतना पुलिसाक आमी कंप्लेंट दिवका. कंप्लेंट दिवच्या 1930 नंबर कॉल करून 1930 कॉल करून आमी इमिडिएटली कंप्लेंट लॉन्च करत. तशीची सर्टिन म्हण एक ब्रांच आसा इंडियान तो कंप्यूटर एमर्जन्सी रेस्पॉन्स टीम म्हणून सर्ट इन म्हणून कंप्यूटर एमर्जन्सी रेस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया. सो थंय आमी तांगेले वेबसायटा वचून आमगेले कसो प्रॉब्लम पडटा ते अपडेट केल्यार तांगेल सायडा तकून आमकां सोल्युशन मेळचे मस्त चान्सेस आसता. इथं म्हळ्यार तांणी कितलें काम करता आसाचे एरियान तो एंड इट्स फ्रॉम गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया थंय तकूनच आमकां रेस्पॉन्स मेळटा. थर्ड एज आय सेड दॅट टायम नो मोर ransom.org त्या एक वेबसायट विजीट करून एक फायल तांकां अपलोड केल्यार चान्सेस आर 50-50 चान्सेस आसा यू मे गेट द डिक्रिप्शन की. बट मी एक रिक्वेस्ट कसं म्हळ्यार दय करून दुड्ड दिवच्या वचूं नाकाचे. इथं म्हळ्यार दुड्ड आमी कितले केसीस पळयला 10 केसीसान तूं 8 वेळ कशें जाता म्हळ्यार तुमी दुड्ड दिल्यार दे आस्क फॉर मोर मनी अँड दिस कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग अँड दुड्ड वच्चे सोडून तुमकां डिक्रिप्शन की मेळना. इन्स्टेड ऑफ दॅट ह्या 3 हांव कसं सांगिल्लें पळय ते फॉलो केल्यार चान्सेस आर मोर. असल एक रॅन्समवेअर अटॅक जाना तशी त्या राबोवपा जाल्यार कसं करता कसले एक टेक्निक आसा की. सो देर आर 3 थिंग्स. वन खंयचे फायल आमी डावनलोड करचे पयशे फुडें ते स्कॅन करूंक ते स्कॅन करूंक एंटीवायरस आमगेले आसता. सेकंड खंयचे आमगेल्या कंप्युटरांत ॲप्स आसो ऑपरेटिंग सिस्टम असो अपडेट्स अवेलेबल म्हण येता पळय अपडेट्स येतना आमी इमिडिएटली ते अपडेट करता. आमी युजली कसं करताच म्हळ्यार आमगेले GB खर्च जाता म्हणून लेटर वेन वायफाय इज अवेलेबल डावनलोड रिमाइंड मी लेटर त्या पुरो करताच करूंक नज आमगेले GB त्या दिसू खर्च जाल्यार ऑडना आमी कसं करता म्हळ्यार ते डेटा इमिडिएटली ते डावनलोड करून आमी त्या अपडेट्स करता. म्हळ्यार अपडेट्स युजली कसं करता दे प्लग द लूप होल्स म्हणून म्हळ्यार तांकां गोताच वीक एरियाज खंय आसा म्हणून ते तांणी स्ट्रेंथन करता. एक्झॅक्टली. अँड थर्ड आमगेले सायबर दोस्त सर्टिन असल गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे वेबसायट्स आसा तांणी वॉर्निंग दिता आसताच. आतां रिसेंटली 2 दीस फुडें ॲपल फोन युजर्सांक एक वॉर्निंग दिला तांणी तशी ते वॉर्निंग दिता आसताची ते आमी चिके फॉलो करता. खंय ज्यो वॉर्निंग दिल सत्तना आमी ಸ್ವಲ್ಪ केअरफुल जावन आसता. आता एक आमगेले एक सिस्टम आणतो या कंप्युटरांत एक रॅन्समवेअर आयिल्लें म्हणून आमकां कळ्ळी कुडलें ते रॅन्समवेअर काडूंक कसले एक टेक्निक आसा की. फर्स्ट टेक्निक कसं म्हळ्यार ते डिक्रिप्शन की असल्यार आमकां वी कॅन रिमूव इट. आनी तांणी ಸ್ವಲ್ಪ टूल्स करता आसाचे करेक्ट एक टूल म्हूण खंयचे येयनी एंटीवायरस घालून आमी कशें स्कॅन करून पुरो काडून उडोवचे पळय तशें कसले टूल ना. सो दॅट इज द थिंग. सो येवचे पुरो बट एज ऑन डेट तसं रॅन्समवेअर खंयचे अटॅक जाल्यार इमिडिएटली रिमुवल टूल ना. यू हॅव टू पुट द डिक्रिप्शन की घालून ते डिक्रिप्ट करता. इतले वेळू रॅन्समवेअरा विशयी माहिती दिले डॉक्टर अनंत प्रभू हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर अनंत. थँक्यू. तशीच आमगेले सायबर सेक्युरिटीचे सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता.